सत्तरी नगरगावचे ग्रामसभेत ड्रग्साचो विषय गाजलो। सत्तरीतले भुरगे ड्रग्साच्या व्यसनाक लागल्यात म्हणून गावची बदनामी करपी खंय खबरो पातळटात। गावच्या तरणाट्यांनी ग्रामसभेत विषय काढलो। असो निनावी खबरो पातळपी रिपोर्टरांक ग्रामसभेत आपूण माफी मागूक लावची म्हणून ही यूथ ब्रिगेड मागता। सरपंचानूय खबरांचो निषेध केलो। म्हटले आमच्याकडे शक्यच नसलेली गजाल ते असे आमचे आरोप करता। म्हटले आमका काहीतरी न्याय जाय याच्याकडचा आणि ते न्याय आमका पंचायत दितलो हेजे आशेन आम्ही आज हांगा मीटिंग घेतली। पंचायतीन सांगला हेचेर आम्ही रिपोर्टराक फोन करतले जाल्यार पर्सनली लेटर करतले आणि त्याच्या कडल्यान कितें रिएक्शन घेतले आणि ताका हांगा आपयतले आणि चूक मागूंक लायतले अशें पंचायत बॉडीन आमकां सांगला। अशें केल्यार बरें, कित्याक फुडली मीटिंग जाली जाल्यार 19 डिसेंबराक जाता। तेन्ना तो तितके दीस जाले तो विषय डावन पडटलो, कित्याक ही गजाल झूट आसा। कित्याक तो ड्रग्स म्हणजे कितें 1-2 रुपयाचो गजाली न्हू, त्यो लाखाच्यो गजाली। आमच्या गांवांत भुरगे दिसवड्याच्या कामाक वयता, 200-200 रुपया पगाराक भुरगे वयता, ते घेवपाक लागले जाल्यार भिकेची परिस्थिती जाली गांवांत। बोवाळ जाल्या उपरांत सरपंचानूय ग्रामसभेचो सूर धरलो। आता हे आमचे भुरगे आसा, कोण ड्रग्स खाता आणि कोण सोरो पियेता तेका आमकां प्रत्येक जाण खूब वचना, पण कारणाशिवाय आमचे भुरगे सगळे नॉर्मल आसा। दिसता पेपराच्या भुरग्यांचे नाव दिले न्हू, ते सगळी चुकीची बातमी आसा। एक तरी खरी आसूंक जाय, तो भुरगे नाव येवंक ना मॅडम, त्याचेर नाव येवंक ना। मेन्शन केला की पंचायत म्हणून सरपंचाचा पुतण्या ड्रग्सच्या विळख्यात। जेन्ना हांवें तांकां प्रश्न केलो सरपंचाचो म्हणून, तर तुजें नाव दिला का म्हणूंक लागले, तुमच्या गांवाचें नाव दिला, तुका कित्याक लागता का म्हणून। आता हेंच्यांनी तर आपले कोणते प्रश्न केले जाल्यार दोन्ही पेपराक दिता ते ठीक आहे, व्यवस्थित तरी पयलीं दिया न्हू। तर खंयच्या भुरग्यान ड्रग्स घेतले आनी घेवना ते नाव दिया आनी तेजे रिपोर्ट येयले तेन्ना तुमी हेडलायन दिया, पयलीं तेजेर दिया न्हू। इतले मजगती ड्रग्स प्रकरणावेल्यान शिवसेनेनूय सरकार आणि गोवा फॉरवर्डाचेर फोग काढलो। सो आज शिवसेनेचो प्रश्न आसा की जेन्ना सालिगांव जर तांची जर तर हे एंटी ड्रग्स वेड आसा ते खंय आसा, तांणी कितलें काम केलां आनी आज जर तर आशिल्ले जाल्यार आज ह्या युवकाचो मृत्यू थंय कित्याक जालो, हातूंतल्यान एक क्वेश्चन मार्क जाता। सो आमी मागतात की गोवा फॉरवर्ड पार्टी जे लोकां मदीं तांणी जितलो गवा करून जे केल्लें तातूंतल्यान तांणी फक्त वयल्या वयर हें सगळें केल्लें अशें दिसता आनी फक्त लोकांची दिशाभूल करपा खातीर केल्लें। ड्रग्साचो विशय गंभीर असल्या पर्यटकांक गोंयांत येवकार दिना म्हणून मंत्री निलेश काब्राल उलयला। But you can't monitor every single person coming to Goa, can you? Can I monitor? If humanly we can't monitor every single person, but I think Honorable CM has tightened all this drug rackets in a very big way. Maybe there are small things still which are there, which I think he has taken he has seen it, and over a period of next 2-3 days you will see what are the reactions. We'll see. But this thing should not happen. I agree with you. I don't say it should not happen at all. We don't want it, but we don't want people of that nature coming to Goa at all. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दुधसागरार टुरिझम सीझन सुरू, ते निमतान दुधसागर टूर ऑपरेटर संघटनेन दवरिल्ले कार्यावळीत टॅक्सी ड्रायव्हर आणि टॅक्सीवाल्यांक टुरिस्ट येरादारी विशीं मार्गदर्शक गजाली सांगल्यो। दुधसागरार वचपी सगळ्यांकूच रानाच्या गेटी भितर एंट्री मेळची, दुधसागर पळोवंक मेळचो म्हूण संघटनेचे यत्न चल्ल्यात। ऑनलायन रजिस्ट्रेशन चालीक लागल्यार हो प्रस्न खंय सुटू येता। त्यांना जे राणा खात्यान जे तुमचे कडेन कायदे नियम सांगलेले आहा तुम्ही नीट नियमान पाळचे, हे एक आमी तुमचे कडेन कळकळीची विनंती करता टॅक्सी ओनर आनी टॅक्सी ड्रायव्हरा कडेन। तशेंच टूर आनी ऑपरेशनान जे तरेन तुमचे खातीर खुबशे सेमिनार घेता, खुबशे प्रयत्न करता, तुमचे खातीर उपकार वयर वयर लोकां कडेन मागता, वचून झगडतात, बऱ्या ऑफिसरां कडेन वायटपण घेतात, हे सगळे आमच्या गांवचे खातीर घेतात। त्यांचे तुम्ही सदांच त्या मेंबरांचे तुम्ही रिस्पेक्ट दवरपा जाय, त्यांच्यानी जो फॉलो दिल्लो कायदो तुम्ही सदांच पाळटले अशें हांव आशा बाळगितां। की आम्ही सदां इंग्लीश भाशेन म्हणटा देयर इज सच अ ब्युटिफूल स्पॉट इन आवर बॅकयार्ड येट वी हॅव नॉट विजिटेड। सो गोंयकारांक एक म्हजी अपील की इतलो सुंदरसो एक नेचरान आमकां दिल्लो जागो आसा, इतले सोबीत, लायक वी से इन इंग्लिश, पिक्चर्स spot of Dudhsagar. Goa is not only the beaches. It's only beautiful जागो आमचे कडेन आहा, गोंयकारांनी बी विजीट करचे आनी गोंयकारांक ती एक सोबीतसो जागो आहा तो भितर आपणून घेवचो।
आमी सरकारा कडेन सदां अपील करता की गाडयो सगळ्यो सोडच्यो, कित्याक जर नेचर डिस्टर्ब जाता, नेचर डिस्टर्ब जावपाक बाकीचेय बी कारण आहा, रेल्वे आसा आनी कितें हांव तातूंत वचना, पूण आमी सदांच सरकारा कडेन अपील करता की आमकां 250 त्यो आमी जे पयलीं सांगता तशें वेकेशन जेन्ना आसता, चड करून आमची दिवाळी आनी क्रिसमसाचें वेकेशन आसता तेन्ना खुबसो हांगा ट्युरिस्ट येता आनी हो प्रश्न ते सुटतलो जाल्यार तें जावचें, पूण आमी ऑनलायन जेन्ना करूंक वयता तेन्ना म्हाका दिसता होय प्रश्न सुटावो जातलो. कुळे मार्केटाचो प्रकल्प जाग्यार घालपाचो यत्न चल्ला. मार्केटाचेर GSIDC सामकें तेंका इम्पॉर्टंट आहा, आमकां थोडे तेंका परतो पडटा, कित्याक म्हाजे खातीर कुळे म्हणटा हें मार्केट जावपाकूच जाय आनी कम्युनिटी हॉल आनी प्रत्येकाक वयर सकत जाल्यार तुमी म्हाका हांव तुमची GSIDC मिटींग दवरता, तुमकां तुमचे जशें तुमी स्टेक होल्डर जे आसात टोटल तेंचे सगळ्यांचे NOC मेळ्ळे रे जाल्यार म्हणून तुमी ते उलय जालें जाल्यार रोखडीच हांगसर आमी हे आयच्या 3 म्हयन्यांनी कवर करुया. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इतलो तेंप नरेंद्र मोदीचेच मार्केटिंगाची चर्चा चलताली. काँग्रेस म्हणटा गांधीजीकूय मार्केटिंग बरे पैकी जमतालें. सत्य अहिंसेचो मार्ग लोकां मदीं रुजोवंक, गरिबांक आंगार कपडो मेळचो म्हूण गांधीजीन स्वता खादीचो प्रसार केलो. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश म्हणटा ही गांधीजीची मार्केटिंग स्कील. अहिंसा आनी खादीक डिमांड नाशिल्लो, दोनूय गजाली गांधीजीन खपोवन दाखयल्यो. जेन्ना जग तेंचे कडेन पळयता आनी तेंच्या प्रिंसिपला कडेन नॉन वायलन्स, ट्रूथ, टॉलरन्स, रिस्पेक्ट फॉर ह्युमॅनिटी, हे सगळे जे तेणें जे अनसेलेबल थिंग्स आशिल्ले, म्हाका दिसता तो एक व्हडलो मार्केटिंगचो मनीस. कारण खादी सारके वस्त तेणें विकली, खादी सारक्या हेचो तेणें प्रचार केलो जे सेलूच जावपाक शकनाशिल्ले. नॉन वायलन्स, लोक तेन्ना हांसताले, ते नॉन वायलन्स आयज ताणें जगाक विकलें. म्हणजे महात्मा गांधी आमच्यांतल्यान गेल्यार खूब वर्स जालीं, पूण तेंचे विचार अजुनूय म्हाका दिसतात ज्वलंत. आजच्या घडणुकेक देशांकूच न्ही तर जगभर आयज तेजे गरज आसा. 150 वर्सां खंय BJPक महात्मा गांधीची याद येवंक ना, आतां आयली म्हूण काँग्रेसीन तोमणो मारलो. जे लोक, जे पक्ष तेंचे इतिहास पुसून उडोवपाचो प्रयत्न केल्लो, तांकां आमच्या इतिहासांतल्यान काडून उडोवपाचे प्रयत्न केले, ते सफल जाले ना. तांकां एक पावटी 1948 मारले, तेजे नंतर परत ताका मारपाचे खूब प्रयत्न ह्या सगळ्या लोकांनी केले. म्हणजे ते महात्मा गांधीक मारपाक शकले ना जेन्ना ते कन्विन्स जाले. आयज बरी गोश्ट 150 वर्सांनी तांकां आयज महात्मा गांधीचे सत्य दिसपाक लागले. ही एक बरी गजाल आनी हांव ह्या BJPच्या सरकाराचे अभिनंदन करता की आयज तुमी 150 वर्सांनी महात्मा गांधीक रिकॉग्नायज केलो. आयज तुमी सरकारी पातळीचेर 150 वर्सां तेजी सेलिब्रेट करतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.